संदर्भांनी जेजू शिकोवन दिता आसतना संदेश सीद सांगल्यार थोड्यांक दुखतें आसलें. सभार आमचे बोवारी थोडे फावटी आमी सीदा उलयल्यार थोड्यांक दुखता न्हय गी, आनी थोड्यांक थोडे फावटी नाटवाना. ओपारणी उलयल्यार सांगणी सांगल्यार मात्र थोड्यांक दुखाना, तांकां समजता, तांकां नाटवता. त्याच भशेन ओपारणी सांगल्यार तांकां दुखाना वा तांकां सवकास समजता म्हणलें जेजू कळीत आसलें. बाळका जेजू थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, थोड्या वर्सां आदीं हांव ब्रदर जावन आसतना हांगासर सेमिनरींत रेजेच्या दिसांनी आमी ब्रदर्स सांगाता तेलंगाना आंध्राक ट्रेनार पोयन करून वेतेल्या. आनी अशें पोयन करून वेता आसतना ट्रेन एका स्टेशनाक येवन पावलें. स्टेशनाचेर एक आंगड आसली आनी त्या आंगडींत भाव आनी भयण काम करून वावर करून आसली. दोगांय कुर्डी, दोळ्यांक कितेंच दिसना. आनी हांकां पळोवन म्हाका अजाप जालें. जायतीं चिंतनां म्हज्या मोतींत येवंक सुरू जालीं. ह्या दोगांयकी दोळे दिसनात, दोगांय कुर्डी, पूण येदे व्हडल्या स्टेशनार आपणाचो दिसपरतो वावर तीं कशें करनासात. इतलो लोक थंयसर आंगडीक येता, तांच्या आंगडीक येता, वस्तू काणगूंक पयशे दिता, बिल्लां दिवंक आसतात. कशें आपणाचो दिसपरतो वावर तीं जोडटात गाय, असलीं चिंतनां म्हज्या मोतीक येवंक सुरू जालीं. मोगाचेनो, आमी जाणाव 4 वर्सांक एक फावटी ऑलिंपीक गेम्स जाता आनी ह्या ऑलिंपीक गेम्सांत जायते खेळगडी येतात, पात्र घेतात आनी थोडी जिखतात. जावंक पुरो तांच्या हात पाय वा तांचे विश्वे वा तांचे कितें मिनत आसा, हार्ड वर्क कितें म्हणटा हांव, हें सकड वापरून थंयसर तीं जिखतात. आनी अशें हें ऑलिंपिक्स जाल्या उपरांत थंयसर आनी एक ऑलिंपिक्स जाता आनी तें जावन आसा पॅरा ऑलिंपीक गेम्स. म्हळ्यार स्पेशली एबल्ड, कोणाची कूड अस्कत, कोणाक हात नात, पांय नात, कोणाचे विश्वे सारके नात, सारके आसल्यार ते काम करनात, असल्या मनशांक एक व्हडलो अवकाश जावन आसा पॅरा ऑलिंपिक्स गेम्स. आनी कुडींत मोगाचेनो पळया, ही अस्कत जाल्यार मिनतेन समाजेन तांकां नांव नातल्यार ह्या पॅरा ऑलिंपिक्स गेमांत ही मनशां पात्र घेतात, जिखतात आनी थंयसर आपणाचें नांव समाजेंत थंयसर तीं जोडटात. आनी असलीं जायतीं मनशां मोगाचेनो आमच्याच बोवारी आमी वळखता, आमी पळयता, स्पेशली एबल्ड, तांकां हात नात, पांय नात, पूण दिसपरतो वावर तीं करतात. काम करून आपणाच्या पांयांत तीं उबे रावतात. विविध कुडीच्यो विश्व्यो तांकां ना तरी कितें आसा तातूंतल्यान तांचें तें बरेंपण हेरांक दिवंक तीं प्रयत्न करतात. मोगाचेनो, आयचो वांजेल आमी पळयलो आनी हेच्या वांजेलांत तेंच चिंताप हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा. जांचे लागीं आसा ताका बरोवन वमतासर दिताले आनी जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसलें काण व्हरतलें. बोपुरब्याची उतरां. आनी मुखार आमी वाचल्यार थंयसर वांजेल म्हणटा, तुमी परत्यान परत्यान कान दितल्यात तरी तुमकां समजोवचें ना, दोळे सण्ण तुमी पळयतल्यात तुमकां दिसचें ना, कारण ह्या परजेचें काळीज दाड्डें जालां. ह्या परजेचें काळीज दाड्डें जालां. मोगाचेनो, जेजू आपल्या मिसांव परगट जिणे वेळी लोकांक शिकोवन दिता आसतना जायते फावटी ओपारणी तो उलयतालो. आतां कित्याक जेजू लोकां लागीं ओपारणी उलयतालो की म्हणलें सवाल. कित्याक पासत 3 कारणां आमकां पळोवंक मेळटात. पयले सुवातेर आत्मीक संगती थंयसर उगडापें करच्यात. गंभीर जावन गुंड्याची आत्मीक संगती लोकांच्या भाशेन थंयसर समजोवच्याक जेजू थंयसर ओपारणी उलयता. आतां जेजूक आत्मीक संगती विशांत जावंक पुरो वा गुंडायची संगती विशांत जावंक पुरो बोक्साणें गी, देवाचें राज गी, पाताक गी, यमकोण गी, हे संगती विशांत डायरेक्ट सीद ताणें उलयतें आसलें.
पूण सीदा उलयल्यार लोकांक समजना म्हणून जेजूक कळीत आसलें. त्या देखून जेजू कितें करता, लोकांक समजोवच्या इराद्यान तांच्याच भाशेन म्हणजे वपारीनी काणये रुपार वा तांणीच दिसपट्ट्या जिवितांत वापरच्या वस्तू रुपार आपणाची शिकवण दिवंक थंयसर तो मुखार सरता. देवाची राजाची खरी वळख दिवंक तो मुखार सरता. आनी दुसरें कारण जावन आसा मोगाचें न्हू, जेजूच्या वपारीच्या फाटल्यान एक गूट आसलो, एक मिस्तेर आसलो, एक संदेश म्हणलो आसलो, चिंतपाक एक व्हडलो अवकाश आसलो. जेजू आपल्या लोकांक वपारीणी थंयसर उलयता आसतना एक खरो अर्थ ताच्या फाटल्यान, इंग्लिशान आमी मॉरल म्हणटा, एक संदेश थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. पळया वांजेलांत जायत्यो वपारी आमकां पळोवंक मेळटा. वेचीक पुताची वपार, जोंगपरो वंपयेची वपार, काळचो वांजेल, जोंगपरो सासव्याच्या बियेची वपार, जायत्यो वपारी आमकां पळोवंक मेळटा. आनी ह्या वपारीच्या फाटल्यान तुमी पळया आदी एक खरो संदेश, एक कितें म्हणटात एक मिस्तेर आटापून आसचें आमकां पळोवंक मेळटा. आनी इतलेंच मात्र न्ही, वपारी तावन आपणाचें जिवीत कशें हांवें रुपीत करूंक जाय म्हणलें लोकांक एक व्हडलो अवकाश, एक व्हडलें चिंता पाठोवंक एक अवकाश आसलो. आनी हें जावन आसलें दुसरें कारण, एक मिस्तेर त्या वपारीच्या फाटल्यान. आनी तिसरे सुवातेर मोगाचें न्हू, सभार संदर्भांनी जेजू शिकोवन दिता आसतना संदेश सीद सांगल्यार थोड्यांक दुखतें आसलें. सभार आमचे बोवारी थोडे फावटी आमी सीदा उलयल्यार थोड्यांक दुखता न्हय गी, आनी थोड्यांक थोडे फावटी नाटवाना. वपारीणी उलयल्यार सांगणी सांगल्यार मात्र थोड्यांक दुखाना, तांकां समजता, तांकां नाटवता. त्याच भशेन वपारीणी सांगल्यार तांकां दुखाना वा तांकां सवकास समजता म्हणलें जेजू कळीत आसलें. त्या देखून मोगाचें न्हू, संदेश घेवंक मौन आसले, कुशी आसले, उक्त्या मनान ते आयकताले जेजूक. कोणाक खुशी ना ते कानान आयकून ते सांगतले. आनी ही 3 कारणां जावन आसात कित्याक जेजू लोकां लागीं वपारीणी उलोवन आसलो. मोगाचें न्हू, जेजून सांगल्यो हर एक वपारी लोकांक समजल्यो. त्या वपारीच्या फाटल्यान आसलो तो संदेश लोकांनी स्विकार केलो आनी जेजूक ती वळखली. आनी इतलेंच मात्र न्ही, जेजूक खुद्द जावन ती भेटली आनी जेजूचें जिवीत आनी तशेंच ताचें प्राभावीक शिकोवन आयकून जायतो लोक बदलूंक लागलो. आनी हांचे पैकी जायतीं जाणां जावन आसलीं सादी समाजेंत दुबळीं आसलीं लोक जेजूक वळखलीं आनी तांचें जिवीत ताणें बदलिल्लें. पूण आनी एका कुशीन आमी पळोवचें जाल्यार समाजींत आसलो ग्रेस्त लोक, शिकपी लोक जेजूची शिकोवन आयकूंक सुकोवन पडलो. जावं पुरो फारिजेव, जावं पुरो शास्त्री, हे सकट लोक थंयसर समजूंक सुकोवन पडले. समजल्यार तांणी जिणी बदलूंक तांणी प्रयत्न केले ना. त्या देखून ते कितें करतात, जेजू थंय ती रागार पेटतात. जेजून शिरकोवच्या इराद्यान ते प्रयत्न करतात. आनी हांकां पळोवन जेजू आयच्या वांजेलांत कितें म्हणटा, हे परजेचें काळीज धाड्डें जालां, तांचे कान जाल्यात दाट आनी दोळ्यांक पडलां दांपण. कान जाल्यात दाट आनी दोळ्यांक पडलां दांपण. असल्या उतरांनी मोगाचें न्हू, जेजू आयच्या वांजेलांत असल्या मनशांक खंडन करता. मोगाचें न्हू, एक घडी भर आमचें जिवीत आमी पळोवया. जायते फावटी आमी मागणें करता, मिसाक वेता, रेतीरीक वेता, दीसभर वांजेल वाचता, पूण हांवें वाचलें देवाचें उतर म्हाका कशें समजता, कितल्या मापान म्हाका समजता. म्हज्या जिवितांत देवाचें उतर हांव नियाळटां, सकट करतां, पूण तें खरें देवाचें उतर म्हज्या जिवितांत बदलावन हाडटा गी. देवान म्हाका जायत्यो कुडीचे विश्वे दिल्यात, सांदे दिल्यात, दोळे जावंक पुरो, हात जावंक पुरो, सकट दिल्यात. पूण हे खंयच्या मापान कुडीचे विश्वे हांव उपयोग करनासा. जावंक पुरो म्हज्या बरेपणा खातीर गी, हेरांच्या बरेपणा खातीर गी म्हणलें आमी असलीं सवालां विचारन आमच्या जिविताची तुलना आमी करया. आनी हें मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना तोच जेजू क्रिस्त आपल्या सालत्या मिसावांत हेरांक बरें करनासलो. त्याच जेजू परी आमी आमच्या पेल्यातय समाजेंत बरें करूंक आमी शिकया. आनी तेंच सोम्याचें उतर सदांच उक्त्या काळजान, उक्त्या मनान, उक्त्या दोळ्यांनी सदांच तें आमचे थंय जिखोवन दवरूंक जायची कृपा ह्या नव्या वेळार मिसा वेळार आमी मागया. आमेन. हांव आयला कुरड्यांक दिस्त दिवंक. ह्या उतरांनी सोम्यान आपणाचें मिसांव सुरू जातलें. पवित्र सभेन हे मिसांव मुखारून व्हेलें. आमी कर्मेलितांनी 2014 इसवेंत विजन फॉर फ्युचर ह्या नांवा खाल
दोळे दिसनातल्या आवय बापयच्या भुरग्यांक शिकप दिवचे एक योजन सुरवातले. थोड्यांक कांयच दिसना, थोड्यांक इल्लें दिसता, पूण हांची भुरगीं भलायकेन बरीं आसात, शिकपान हुशार आसात, तालेंतांनी भरलेलीं आसात. ह्या भुरग्यांक शिकप दिवचे योजनेंच विजन फॉर फ्युचर. ह्या मिसवाक तुमी कशें आदार दिवयात. हर एक वर्सा आमी 3 बसांनी बायबल डायरी परगडता, कोंकणी, इंग्लीश आनी कन्नड भाशेन. ह्या बायबल डायरीच्या पेजीक हर एका पानाक तुमी स्पॉन्सर रावयात. जावं पुरो तुमच्या जल्मदिसा संदर्भी, तुमच्या काजराच्या वार्षिकोत्सव संदर्भी, वा कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्याचो उडास काडून ती अंतरलेल्या दिसा त्या दिसाची तुम्ही पेज स्पॉन्सर करतात जाल्यार तुमची नांवां आमी त्या पानाचेर छापता. जे कोण बायबल डायरी वापरता तो तुमचे खातीर मागता, मात न्ही आमी आमच्या मागण्या वेळार तुमचो उडास काडटा. आनी तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितल्या मापान आमी ही बायबल डायरी तुमकां पोस्टर धाडून दिता. हर एक दिसाची वाचपां, किर्तनां, सांताची जिणी, त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही नोवेना आनी चालती मागणी ह्या बायबल डायरीर वापरता. तुमी उपयोग करयेत, तुमच्या मोगाच्यांक काणीक जावन दिवयेत. तर येया, तुमकां खंयची पेज स्पॉन्सर करूंक जाय, ती तारीख, त्या दीस कसलो आचरण आसा आनी थंयसर कोणाचें नांव छापूंक जाय आनी तुमचो विळास आमकां व्हॉट्सअप करा. आनी अशें बायबल डायरीची पेज स्पॉन्सर करचे मुखांतर दोळे दिसनातल्या आवय बापयच्या भुरग्यांच्या जिवितांत शिकपाचो उजवाड हाडया. देव बरें करूं.